कायदेशीर मार्गान विधवा प्रथा बंद करपा खातीर विधानसभेत आपूण थाराव मांडटलो अशें पेडण्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी सांगलें। कोरगांव पंचायतीचे ग्रामसभेत विधवा प्रथे आड थाराव मांडून तो पास करून घेतलो खातीर कोरगांवची आदली सरपंच आनी सध्याची पंच स्वाती गवंडी हांचे अभिनंदन करपाचे कार्यावळी वेळार तांणी हें जाहीर केलें। गोव मेला उपरांत बायलेक विधवा करची प्रथा आसा ती बंद करपाक जाय। गोव मेल्ल्या बायलांक सन्मानान जगपाक मेळपाक जाय। स्वाती गवंडीन हे प्रथे आड जो थाराव मांडलो ताची तोखणाय करपाक जाय। कोल्हापूर जिल्ल्यांतल्या हेरवाड गांवांतल्या लोकांनी विधवा प्रथा बंद करपाचें थारायलां, तशेंच काम गोंयांत जावपाक जाय अशें आल्लेकारान सांगलें। हे आम्ही ठराव मांडून तो पास करून घेतलो। तसेच हे सगळ्या गोंयभर पंचायतींनी ठराव मांडचो आणि हे पास करून घेवचे काय दिसता। कित्याक हो ठराव हा पळय आमी कित्याक तशें म्हाका दिसता कित्याक स्वताक आपल्याक जायनाका तेन्ना आपल्याक कळनाका ह्यो गोश्टी आमी त्यो जाणून घेतलेल्यो आसा। ताका लागून ह्यो गोश्टी सगळ्यांनी ह्यो जाणून घेवच्यो, महिलांनी फुडें सरचें, तांकां न्याय दिवपाक। म्हाका दिसता महिलांनी पयलो सपोर्ट महिलांनी दिवचो ह्या महिलांक आणि तेंच्यांनी फुडें सरून ह्या महिलांक न्याय दिवचो। तसोच आमचो पाठिंबा तांकां सदांच आसतलो। तसोच आख्ख्या पंचायतीनी तांकां सपोर्ट दिवचो। तसोच आमच्या मिनिस्टरांनी सगळ्यांनी तांकां सपोर्ट दिवचो आणि हो जाता तितलो बेगीन हो पास करून आमच्या गोंयांत आमच्या जी महिला विधवा आहा तांकां न्याय दिवन जाता तितले बेगीन हें करून घेवचें। इतलेंच म्हाजें म्हणणें।